नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कर्नाटकान म्हादयचेर केल्ले प्रकल्पाचे दृश्य पुरावे घेवन 1-2 दिसांत गोंय सरकार घालता सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका। कर्नाटकाक उदक वळोवंक काँग्रेसचोच वावटो, मुख्यमंत्र्याची जाप। गोंयांत पयलींच कोविड इन्फेक्शन केस। जीएमसीच्या दोगा दोतोरांक 4 म्हयने भितर परत कोरोना, दोगूय एडमीट। मुख्यमंत्री म्हणटा एकूय कोविड सेंटर बंद करचे ना। उच्च शिक्षण खात्याचो युट्यूबाचेर दिश्टावो। कॉलेजीच्या भुरग्यांक ऑनलायन ऑफलायन लेक्चरां 10वी-12वीच्यो क्लासी टेलिकास्ट करता म्हूण प्रुडंटाची तोखणाय। ताळगांव काकरा बेकायदेशीर नुस्तेमारी करतना 7 जाणांक धरले। पर्सीन बोटीन बेकायदेशीर जाळां घेवन नुस्तेमारी, 300 किल नुस्तें जप्त। आणि एमटीएस स्टाफाक वॉक इन इंटरव्ह्यू जीएमसीत शेकड्यांनी गर्दी। डिस्टन्सिंग ना तेन्ना कसलीच शिस्तय ना। 85 पोस्ट वॉक इन इंटरव्ह्यू वेल्यान डिनाच्या नांवान शेबड। म्हादय लवाद आनी न्यायालयाचे आदेश मोडून कर्नाटकान केल्ल्या प्रकल्पाच्या कामाचे दृश्य पुरावे घेवन 1-2 दिसांत गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका घालता म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। काँग्रेसीन सत्तेर आसतना म्हादयचें आनी विरडी धरणांत उदक वळोवंक कर्नाटक महाराष्ट्राक लेखी मेकळीक दिली। कर्नाटकाक 13.42 टीएमसी उदक वळोवंक दिवपी म्हादय लवादाच्या आदेशाकय तेन्नाच हरकत घेवंक जाय आशिल्ली। म्हादयचेर नाका जाल्लें राजकारण करचें न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याची विरोधकांक जाप। म्हणजे हांगासर WRD मिनिस्टर देन चीफ मिनिस्टर ह्या सगळ्यांच्यो सायनी आसा दुसरे वाटेंतल्यान। अशें न्ही की कोण तरी कमिशनर आयलो आनी तेणी लेटर दिलें ना। ऑन सेकंड सायड म्हणजे लेफ्ट सायड ऑफ द फायल आमी जाका म्हणटा तेजेर गव्हर्मेंटचे नोटीस आसा विथ सिग्नेचर्स म्हणजे ऑफ देन चीफ मिनिस्टर्स। म्हणजेच म्हादयचें उदक डायवर्ट करपा खातीर काँग्रेसीन दिल्ले हे दोनूय प्रूफ हांव तुमच्या समोर दवरतां। तेन्ना तुमी 13.42 TMC उदक हांचो डिमांड मान्य केला तांकां भायर व्हरपाक, आनी त्या एवार्डाच्या अगेन्स्ट कोणूच उलोवंक ना। WRD मिनिस्टरा कडल्यान आमकां लेटर आसा ऑन रिकॉर्ड की तांकां लागपी खंयचीच परमिशन्स जी आसा पळय न्ही अनलेस एंड अंटील आमच्या कडेन कन्सल्टेशनाच्या शिवाय तांकां ही मेळी वयची ना। कारण आमी लिगली गोंया खातीर कितें केलां आनी कशा पद्दतीन हो विशय फॉलोअप करता। स्पेशली आमी कंटेम्प्ट पिटिशन आमी फायल करता। एक्चुअली फाल्यां ते परवा भितर कंटेम्प्ट पिटिशन फायल जाता विथ ऑल द फोटोग्राफीक एविडन्स वीच दे हॅव डायवर्टेड द वॉटर। सगळे तेजे डॉक्युमेंट्स आमचे रिसोर्सीस आसा तेंच्यांनी गोळा केले आनी तें कंटेम्प्ट पिटिशन जें आसा पळय न्हू हें सुप्रीम कोर्टांत आमी घालता। त्या खातीर आमी वगी बसूंक ना। हांव कर्नाटकान डायरेक्टली वचून ते आडोवंक शकनासलो। खरें म्हणजे नाला बांदतना आडोवंक जाय आसलें पळय तेंच्यांनी आडोवंक ना आनी आतां उलयतात। त्या खातीर काँग्रेस पार्टीकूय कळपाक जाय आनी उरलेल्या पॉलिटिकल पार्टीकूय कळपाक जाय। कोळशा खातीर रेल्वेची डबल लायनींग, मोल्या लाखांनी झाडांची कत्तल आनी म्हादय कर्नाटकाक दिवपाचें सरकाराचें कारस्थान चल्लां म्हूण लुईझीन फालेरून खर टिका केली। have additional railway lines because they want to promote coal transportation. The Secretary General of United Nations, Mr. Antonio Guterres, has already warned India that India must stop the use of coal for the production of power. They said it must go for renewable energy. And they should stop giving 7 times more subsidy for the production and for the use of coal. As far as diversion of water, again, it represents 60% of the lifeline of the people of Goa. And what did Government of India do? They imposed their agenda, and today, even though the matter is sub judice, the water is already diverted. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।
गोंयांत पयलेच खेप कोविड रिइन्फेक्शनाची केस. जीएमसीच्या दोगा दोतोरांक 4 म्हयने भितर परत कोरोना बादलो. दोगूय दोतोर जुनांत कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ले. दोगांय दोतोरांक आतां जीएमसींत एडमीट केल्यात. इतले मजगतीं खंयचेच कोविड सेंटर बंद जावचें ना. गरज पडल्यार होल्डार दवरतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. मार्चांत कोरोनान गोंयांत एंट्री मारता सावन गोंयांत पयलेच खेप कोविड रिइन्फेक्शनाची केस नजरेक आयल्या. जीएमसीच्या कोविड वॉर्डांत काम करपी दोग दोतोरांक 4 म्हयन्यां भितर परत कोरोना बादलो. दोगांची पिराय 30 वर्सां सकयल. दोगांकूय जीएमसींत एडमीट केल्यात. इतले मजगतीं एकूय कोविड केअर सेंटर बंद जावचें ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. म्हापशेंचें सेंटर बंद करता म्हूण बोवाळ जाल्लो. पोस्ट कोविड ट्रिटमेंटाचेरूय खंय सरकार काम करता. सर दुसरी एक न्यूज अशी स्प्रेड जाताली की म्हापशेचे कोविड सेंटर हे बंद करपाचे तांकां ऑलरेडी खंयचेच कोविड सेंटर हे आमी बंद करिना, ती होल्ड करता. जाला कितें 40% 30% कॅपेसिटीचेर कोविड सेंटर चलता. ओके, मॅक्झिमम कोविड सेंटरांनी लोक होम आयसोलेशन प्रिफर करता. त्या ती कदाचित होल्ड करता. आतां जर थंयसर 400ची कॅपेसिटी आसा आनी थंयसर 4च जर आसत जाल्यार ताका दुसरे कडेन दवर, कारण शेवटी इट कॉस्ट फॉर गव्हर्मेंट. ते आमी तेजो विचार करता. बंद कोविड सेंटर करिना. ताका आजुनूय कोणाक ऑप्ट करपाक जाय आसत दे कॅन स्टे इन अ कोविड केअर सेंटर. जोपर्यंत पूर्ण पॅन्डेमीक बंद जायना तोपर्यंत आमी कोविड केअर सेंटर्स हे बंद होल्ड करता. परत जर पेशंट आयले तशें जाल्यार ते चालू उरतले. खूप जाणांक न्हू कोविडा उपरांत मागीर मातशे कॉम्प्लिकेशन सापडटा. तुमी पोस्ट कोविड कितें करता? पोस्ट कोविड जी आहा मॅनेजमेंट ही PHCनी सुरू जातली. फक्त आजुनूय कोविड बऱ्यापैकी कंट्रोलान येवंक ना म्हणून तेजेर आसा. बट पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट सुरू जातली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. शाळा भुरग्यां खातीर उक्ती करपाचे अधिकार राज्यांक. विद्यार्थी पालकाच्या परवानगेन घराच रावन शिकूंक सोदता जाल्यार तशी मेकळीक ताका दिवची. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान स्कुलां सुरू करपा विशीं दिशानिर्देश जारी केले. स्कुलांनी गरम रांदिल्लें मिड डे मील, गर्दी करपी कार्यावळी घेवच्यो न्ही म्हणून स्पश्ट केलां. स्कुलां सुरू करतना बिल्डींग सॅनिटायज करूंक सांगल्या. गृह मंत्रालयाच्या 15 ऑक्टोबरा उपरांत शाळा सुरू करपा विशीं निर्देशाक धरून केंद्रीय शिक्षण खात्यान शाळां खातीर नवीन मार्गदर्शक तत्वां जाहीर केल्या. शाळा सुरू करपा विशीं अधिकार राज्य सरकाराचो. राज्य सरकारांनी शाळा मॅनेजमेंटा कडेन उलोवन थारावचे. शाळा सुरू करचे पयलीं इमारती करच्यो सॅनिटायज. पालकांची मान्यताय असल्यारूच विद्यार्थ्यांक शाळेंत येवंक दिवप. पालकांचे परवानगेन विद्यार्थी घराच शिकूंक शकता. शाळेन सक्तीचे हजेरीचे अटक सदळ मेकळीक. सोशल डिस्टन्स मतीन धरून शाळेन बसपाची मांडावळ. गर्दी करपी कार्यावळी शाळांनी घेवच्यो न्ही. शिक्षण भुरग्यांनी मास्क घालूनच शाळांनी भितर सरचे. वर्गांत शिकतना ग्रुपान कार्यावळी करतना मास्क काडचो न्ही. विद्यार्थी शिक्षकांक दुयेंत पडल्यार अटेंडन्साची वेवस्था. स्कुलाच्या लागसार दोतोर वा मेडिकल स्टाफ आसल्यार चड बरें. शक्यतो शिक्षक भुरग्यां खातीर नेमान हेल्थ चॅकअप. गरम रांदिल्लें मिड डे मील भुरग्यांक दिवचे. केंद्रीय शिक्षण खात्याच्या ह्या मार्गदर्शक तत्वाक धरून राज्यांनी आपले SOP तयार करचे म्हणून केंद्रान सांगला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. उच्च शिक्षण खात्याचो दिश्टावो यूट्यूब उपक्रम मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सकाळीं लॉन्च केलो. ह्या प्रोग्रामा वरवीं कॉलेजीच्या भुरग्यांक सिलेबसाची लेक्चर्स ऑनलायन आनी ऑफलायन मेळटलीं. आतां मेरेन 3,500 व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्यात. 1000 भर अपलोड केल्यात. 2,500 एडिटींग चल्लां. 10वी-12वीच्यो ऑनलायन क्लासी दाखयता म्हणून प्रुडंटाची तोखणाय. UGCन ह्या पयलेच सांगला की ह्या फुडें प्रत्येक कॉलेजींनी किंवा प्रत्येक हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशना भितर जे वावरता, युनिव्हर्सिटी आसूं कॉलेज आसूं, ताणें मिनिमम 40% आपलो कंटेंट आसा तो डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान शिकोवंक फावो. गोंयांत जे कितें नेटवर्काचो प्रॉब्लेम आसा ताका लागून हो ऑफलायन प्लॅटफॉर्म आसतलो. आज मेरेन आमी 3,500 व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्ले आसात आनी आतां 1,000 व्हिडिओ ह्या चॅनलाचेर आमी ऑलरेडी अपलोड केला. बाकीचे 2,500 व्हिडिओ सद्याक एडिटिंगाच्या प्रोसेसांत आसा. पूण एकूण जेन्ना पुराय चॅनल जे वर्सभर तयार जाले नंतर तयार जातले तेन्ना एकूण 20,000 व्हिडिओ तयार जातले. And it is not now. It is एकदा तयार केले in forever. In future also, students want to take the reference, students want to go through this
आमचे परमनंट स्वरुपाचे तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो स्टुडंट्सां खातीर रेडी करपाक जाय आशिल्लो तो तेंच्यांनी बरोबरूच रेडी केलो. ह्यो क्लासी चल्ल्या त्यो कॉलेज लेवलाचेर. गोंयांत 10वी-12वीच्यो ऑनलायन क्लासी फ्री टॅलिकास्ट करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाची तोखणाय केली. प्रुडंटाचेर जुलय सावन हो उपक्रम चलता. हायर एड्युकेशन केल्या 10वी आनी 12वीचेर प्लॅटफॉर्म कितें तयार केला? 10वी आनी 12वीचे तांची प्रत्येकाचे म्हणजे कशें आसा 10वीचे आसतले तांचे प्रत्येक हायर सेकंडरी प्रत्येक हायस्कूल हे तांच्या कडल्यान घेता आनी तितूंतल्यान बरो इनिशिएटीव स्टुडंट चॅनलान घेतला. दॅट इज वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव्स. म्हणजे त्या निमित्तान मॅक्झिमम लोकां पर्यंत पावल्या, मॅक्झिमम स्टुडंट्सां पर्यंत कवर जाले नोव्हेंबर पर्यंत. हय म्हणजे हांव तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. म्हणजे विथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर हेल्पिंग फॉर द स्टेट. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव्स. बट टेक कंप्लिटली कारण ह्या पॅन्डेमिकेंतल्यान वतले आसत जाल्यार स्टुडंट्सांचो सिलेबस कवर करपाक अशा पद्दतीचे विचार हे यूज जाता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. ताळगांव काकरा बेकायदेशीर नुस्तेमारी करताना 7 जाणांक धरले. प्रतिबंधीत सागरी मैलाचे शिमेत पर्सीन बोटीन वापरूंक बंदी आशिल्लीं जाळां घेवन नुस्तेमारी करताना तांकां धरल्यात. 300 किल नुस्तें जप्त केलां. कोस्टल पुलिसांनी तांकां धरले. बोट खंयची ती अजून कळिल्लें ना. चवकशी चल्ल्या. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाची भलायकी सुदारल्या. ताचो पोस्ट कोविड सिटी स्कॅन सोमारा जालो. नॉर्वे सावन नवे हाडिल्ल्या मशिनाचेर ताची फिजिओथेरपी जाली. मणिपालांत गेल्ले कडेन भावून थंय एडमीट आशिल्ले आमदार सोपटे, आदलो आमदार मंत्री अण्णा झाटे, दिलीप परोळेकाराची वासपूस केली. लोकांनी प्लाझ्मा दानाक मुखार येवचें म्हूण भाव उचवलो. कोणें म्हाका प्लाझ्मा दान केलो आनी बरी गोश्ट आहा. तो एक विशय जो पेशंट जालो, कोरोना पेशंट जालो, तो प्लाझ्मा दान करूं शकता, अनेकाचे प्राण तो वाचोवंक शकता. म्हणून ह्याच हेतूंतल्यान हांव सगळ्यांक आवाहन करता की जेका प्लाझ्मा डोनेट करूंक शकता आनी सगळ्यांनी करचो. कारण एक प्लाझ्मा दिलो जाल्यार एक आमची व्यक्ती, एक आमची भाव भयण वाचतली. आज ह्या कोरोनाच्या काळांत गोंयकाराचो एक सगळ्यान बरो गूण आमकां सगळ्यांक वेगळ्या पद्दतीन पळोवन आसा. गोंयकारांक मनीसपण आसा, हें सगळें आसा आमी पळयतात. सकाळीं जीएमसीत शेकड्यांनी गर्दी. मल्टीटास्किंग स्टाफाक वॉक इन इंटरव्यू. डिस्टन्सिंग ना तेन्ना कसली शिस्तूय ना. MTSचे 85 पोस्ट काडल्यात. कोरोनाच्या परिस्थितींत एके वटेन ऑनलायन क्लासी चलतात. लोकांचे बँकिंग वेव्हारय चडशे ऑनलायनच. असले परिस्थितींत सरकार वॉक इन इंटरव्यू घेता म्हूण डिनाच्या नांवान शेबय. तरणाट्यांचो जीव धोक्यान घाला म्हण युथ काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केली. आज बांबोळे गोवा मेडिकल कॉलेजीन जो प्रकार घडला, जेणे करून हजारांनी तरणाट्यांक सरकारान नोकऱ्याचे आमिष दाखोवन थंय गर्दी करपा लावन तांचो जीव जो धोक्यान घातलेलो आसा, ह्या घटनेचो आज पयले सुवातेर हांव निशेध करता. सरकारा खातीर कदाचित हे कोविडाचो आजार हो बाजार जाला आसत, पूण सरकारान 10 फावट विचार करपा जाय आशिल्लो की जेन्ना तुमी हजारांनी भुरग्यांक जेन्ना एक कडेन थंय आपयता तेन्ना खंय तरी तुमी जावन तांचो जीव थंय धोक्यान घालता. 2 दीस जावना जे जीएमसीतले 2 डॉक्टर्स परत रिइन्फेक्ट जाल्या. हें खबर आसतना पसून सरकारान ही आज चूक करपा जायनाशिल्ली. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. म्हादयचेर मोगो प्रामाणीक. काँग्रेस BJP दोगांनी म्हादय आनी गोंयकारांचो घात केलो.
लेबर स्कॅमान गरिबांचो पयसो खालो. आतां केंद्राच्या शेतकारांक म्हूण येतात ते पयशे शेतकारांक काय BJP वाल्यांक काय म्हूण सुदीनाक दुबाव. अर्थकारणांतय सरकार फेल. गरिबांक म्हूण सुरू केल्ल्यो स्किमी बंद पडटात. ह्या फुडें खंय सत्त मोगूकूच. कारण सरकार थंय भारतीय जनता पक्ष आसा कर्नाटकात, हांगाय भारतीय जनता पक्ष आसा, सेंटराकूय भारतीय जनता पक्ष आसा, तर मागीर ह्यो गोश्टी कित्याक जायना? हो प्रश्न येता काय ना. जशें काँग्रेसीत तशेंच आशिल्लें. UPA सरकार थंय वयर आशिल्लें, कर्नाटकाक काँग्रेस आशिल्ली आनी गोंयांक काँग्रेस आशिल्ली 2007. काँग्रेसीनय कांय करुना. हांव भारतीय जनता पक्षाचेर उलयना. ह्या हेका दोनी म्हादय हो विशय लोकांकूय ब्लेम करता, काँग्रेसीक आनी हेका. आनी मगून हो वाचोवपाचो प्रयत्न केलो आनी काँग्रेसीन जें पत्र दिलें ताका लागून फुडें चलना मेळ्ळें. कोणाक खबर नाशिल्ल्या लोकांनी पयलीं हें लक्षांत घेवपाक. तुमकां खबर आसा एक मोठें लेबर स्कॅन्डल जालां. ह्या फार्मर्सांची गोंयांत जे पयशे लोकांक आयल्या फाटले 1 वर्स 2 वर्स कितें ते तांची नांवां एलॉंग वीथ एड्रेस आनी तांचो एक सोदाचो उतारो आनी ते प्रॉडक्ट कितें घेता तेंची गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करचें. तेजेर व्हायट पेपर जाय जाल्यार न इश्यू केले जाता, पूण हें सगळें डिक्लेअर करचें जेणे करून त्यांच्याच पक्षाचे जशे लेबर हेतूंत तांच्या पक्षाचे सरपंच पंच आशिल्ले तशे ह्या हेतून येवचे न्हय. आनी ही हांव शिटकावणी दितां, ह्यातूंत सुद्दां तांचे नाका ते मनीस सापडटात. तुमकां गव्हर्मेंटूच चलोवपा येना, पयशे उबेच ऑस्टेरिटी मेजरूच तुमी घेना. आनी हांव तुमकां एक शिटकावणी दितां. 2022 म्हजो पक्षाक निवडून दिवचें. ह्यो सगळ्यो ज्यो स्किमी आसा पळय बंद पडयता हे. आज गृह आधार बंद पडले, आज हावसिंग लोन अलावन्स बंद पडल्या सरकारने, आज GSS जे काल सुद्दां म्हाका 2 मनीस धाडलेले आयले आनी म्हणपाक लागले आमचे 2003 म्हयने जाले मेळना म्हणून. हे सगळें बंद पडपाक कारणीभूत कोण? तुमी. कारण तुमकां चलोवपाकूच येना. सांग्यार बुडबुड्याच्या तळयेच्या दशेचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत तळयेची नितळसाण जाग्यार पडली. सांग्याचे BJP बायलां मोर्चान थळाव्यांक घेवन वाठाराची नितळसाण केली. सांग्यावेलो आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय म्हणटा ताच्या आमदारके उपरांत तळयेच्या मेंटेनन्साचेर कोणें नजर सुद्दां घाल्ली ना. सांग्यावयली बुडबुड्याची तळी टुरिस्ट स्पॉट म्हणून फामाद. ह्या तळयेची दशा जाल्या म्हणून प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. रिपोर्टाची थंयच्या BJP बायलां मोर्चान दखल घेतली. हालींच प्रुडंट मिडियाच्या एक व्हिडिओन म्हणजे टीव्हीचेर हांवें पळयलें की सांगे तालुक्याची आमची सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीची बुडबुड्या तळ ही जगभर फेमस आसा, पूण प्रुडंट मिडियान ती हाडली आनी ताचे एक सगळे झलक दाखयले. ते सगळे झाडांनी सामके बुरशे सगळे कडेन पत्रो, खंय कडेन बाटल्यो. ती टिका करतकर आमी ठरयलें, मॅनेजमेंटांच्या कमिटीचें परमिशन घेतलें, आमी क्लीन करता म्हणून. तरी आसतना सकाळी फुडें कोण येवन मातशें थंय इतलेशें निवळ केलें. पूण आमी आज पूर्ण सांग्यावेल्यो सगळ्या भागांतल्यान महिला आयिल्ल्यो आसा, लोकल महिलाय बी आसा त्यो, आनी येवनूच तांणी सगळें क्लीन करपाक सुरवात केली. एक पत्र्याचें पान कोणें केन्ना सान्नूच लायिल्लें ना. हें जेन्ना केलां तेन्ना सावन ताजें कांयच निवळसाण केलें ना. ती निवळसाण आज म्हज्या सांगे तालुक्याच्या भारतीय जनता पार्टीच्या महिलांनी बरें काम केल्लें आसा. आनी अशीच आमी ह्या सांगे भाग्यांक विविध जे टुरिस्ट स्पॉट आसा ते आमी सगळे स्वच्छ करतली. पयलीं झाडां बी आशिल्लीं काडून आता ते बांदलां न्ही, निवळ केला आनी त्यांनी काम बरें केलं आमदारा बायले. हम पब्लिक को सोचना चाहिए कि जो हम लोग रोड पे गंदगी फैलाते हैं, इतना घना बड़ा जंगल है, इसमें लोग आकर मिलजुल कर सफाई कर रहे हैं, तो ये हम आम इंसान आम पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि रोड को भी ऐसा ही सफाई रखें. आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय म्हणटा ताच्या आमदारकीत तळयेचें मेंटेनन्स जातालें तितलेंच. हांव आमदार आसतना हें डेव्हलप केलें, पण ताचे नंतर ह्या 3.5 वर्सांच्या काळा भितर तातूंत मातूय मेंटेनन्स जालें ना. हांगा बुशीस जाले, हांगा खुबशे तण जाले, हांगा खूब पाला पाचोळा जालो. त्यामुळे टुरिस्टांची वर्दळ कमी जावपाक लागली. कांय कंप्लेनी येवपाक लागल्यो की हांगा स्वच्छता ना. आयज एक प्रमुख अशें हे सगळे कार्यकर्त्यांनी आयज एक संपूर्ण हो परिसर आसा तो बरे तरेन क्लीन केल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. हायवे रुंदीकरणाक हेरिटेज बिल्डिंगो मोडूंक दिवचे ना म्हूण चिंबलाच्या थळाव्यांची सरकाराक शिटकावणी.
शेतकी विधेयकाचेर प्रबोधनाक बीजेपीच्यो शेतकारां बरोबर बसका सुरू. खासदार विनयान कुडचड्यार शेतकारांची बसका घेतली. प्रियोच्या 10वी-12वीच्या हुशार भुरग्यांचो आमदार मंत्री गोविंदान भोवमान केलो. अनलॉक 5 गोंयच्यो एक खबरो. चिमला हायवे रुंदीकरणाक हेरिटेज बिल्डिंगो मोडपाक लोकांचो विरोध. सो वी आर दी ओनर्स. अशें दूख दिसता म्हाका की सेंचुरीज ओल्ड घरां तुमी अशेंच मोडून उडयता. आमकां हायवे जाय, सगळें जाय, परंतु कोणाच्या जिवाचेर उठून. पूण कॉन्ट्रॅक्टर आमकां लागना, आमकां लागता सरकार, आमकां लागता गव्हर्मेंट. सो गव्हर्मेंट लागता आनी PWD एजन्सी, ही गव्हर्मेंटाची एजन्सीक आमी सांगूंक जाय बाबा आमी आयकपाक रेडी ना. म्हणजे अशें जालें की आमचे जे एजोड स्ट्रक्चर आसा तांकां माय बाप कोणूच ना. म्हणजे गव्हर्मेंट कितें जाय तें येवन करतलो, मोडटलो, तोडटलो. बीजेपीन आतां वेगवेगळ्या वाठारांनी नव्या वादग्रस्त शेतकी विधेयकाचेर शेतकारांचें प्रबोधन सुरू केलां. कुडचडे सांग्यार खासदारांच्यो शेतकारां बरोबर बसका जाल्यो. आणि ग्रामीण भागात जे शेतकरी म्हणजे निदान 70% शेतकरी जे उत्पादन करतात ते आमचे उत्पादन हे सिटीनी पावतकच ग्राहका कडेन पावतकच कितल्या प्रमाणात जाता हाचे जवळ जवळ सगळ्यांक खबर आसा. आनी कित्या खातीर जाता ही कारणां नेमकी ह्या सरकारान सोदून काडली आणि माननीय नरेंद्र मोदीन ताचेर विचार करून शेतकऱ्यांच्या हिता खातीर ही बिलां हाडली. बारीक शेतकऱ्यांक दर सारको दिनाशिल्लो म्हणून हें बील हाडलेलें आसा. हेजो फायदो भरपूर म्हणजे कोट्यांनी शेतकऱ्यांक जाता, हें सगळ्यांक समर्थन जाता. फक्त काँग्रेस पार्टी विरोध करपा जाय म्हणून विरोध करता. आज जवळ जवळ 22 कोटी लोकांची भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान पयले फावटी जमनीची टेस्ट करून तांकां सॉयल हेल्थ कार्ड दिल्लें आसा. सॉयल टेस्टिंग करून म्हणजे ती जमीन कित्या खातीर बाबा भात लावपाक जाय, जावं दाळ लावपाक जाय किंवा गंव लावपाक हेजे खातीर अशी टेस्टिंग करून सादारण 22.5 कोटी शेतकऱ्यांक हें कार्ड दिल्लें आसा. आनीक 2009 ते 14 पर्यंत फक्त शेतकऱ्याचें बजेट आशिल्लें 12,000 कोटी, फक्त 12,000 कोटी. पण 2020 ते 21 जवळ जवळ शेतकऱ्या खातीर 1,34,000 कोटी हे सरकार एकूच वर्साक हे सरकार शेतकऱ्या खातीर मोडपाचें आसा, खर्च करपाचें आसा. प्रियोळ प्रगती मंचाच्या वतीन प्रियोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन 10वी आणि 12वीच्या हुशार भुरग्यांचो भोवमान केलो. शेगीत 5 वर्सां 100% रिजल्ट हाडपी शिक्षकांचोय भोवमान. जितले आमी चड वाचता तितले आमकां चड जाणीव जाता की म्हाका कितले खरेंच कमी खबर आसा. अरे ह्या पुस्तकान कितें बरयलें तें म्हाका इतली वर्सां खबरूच नाशिल्लें. आज म्हाजें वर्स 55 आसा, म्हाका खबरूच नाशिल्लें. अशें अनेकदां हें कळपाक लागता, तें वाचनाक लागून कळटा. आनी त्यामुळे सगळ्या भुरग्यांक एक कळकळीचें आवाहन आसा की तांणी दिल्ल्या पुस्तकाचो आपलें जीवन घडोवपाक खूब बरो उपयोग करून घेवचो. प्रगती मंच गेली कित्येक वर्सां जे गुणवंत विद्यार्थी जे आसात तांचो भोवमान सोहळो घडीत आसात. उद्देश एकूच आसा की एक मायेची थाप, एका शाबासकीची थाप तुमच्या पाठीचेर देऊन याच प्रियोळ मतदारसंघाचे स्मित संबंध गोंयचे आनी संबंध भारताचे नांव मुखार हाडपा खातीर एक प्रेरणा तुमकां मेळची ह्या अनुशंगान हो विद्यार्थ्यांचो एक भोवमान सोहळो जावन आसा. जे केन्नाच मुखार येनाच पूण आपल्याच्या पडद्या मागीर जो अभिनय जो आसता तो वेवस्थीत पाळटा की आपल्या आयुष्याची म्हणजे करियराची सुरवात जी आसा ती 10वी किंवा 12वी जाले नंतर करप नासता, ती मुळातूच 8वीच्या वर्गापासून सुरू करप आसता. आणि ते जर केल्ले जाल्यार अशें तरेचो संभ्रम जो आसता तो पालकाच्या मनात जो संभ्रम जो आसता किंवा विद्यार्थ्याच्या मनात जो संभ्रम जो आसता तो घडये जावपाक जायना. आणि आमी जशे मुखार वता तशें तशें आमकां यश हें निश्चितूच प्राप्त जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.